ओपन जातले न्ही 6 महिन्यांनी फेज 1 ओपन जातली. देन मिनिस्टरा बरोबर आमचे डिस्कशन जालें आनी मिनिस्टर म्हणलें की आज एक फेज ओपन करत आनी वर्सां भितर ती जायत जाल्यार इट विल लूक व्हेरी बॅड म्हणून, बिकॉज वी कॅनॉट डू 2 थिंग्स एट वन टायम. हें ओपन करून तें कंजेशन आसतना दुसरें काम फास्ट जावपाक शकना. सो इफ यू विल हँड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑल्सो टू अस, वी विल कंप्लीट इट विदीन 6 months. सो दॅट रिमेनिंग पार्ट तो आमी अजून शिफ्ट करूंक शकले ना. लास्ट टायम मिनिस्टर रेजनाल्ड सरा कडेन उलयलो, हांवूय रेजनाल्ड सरा कडेन उलयलो, IDCचो चेअरमॅन, and he has told us there are some sheds which he will see whether they are renting it out or they are empty. Once एक आमकां खंयची शेड मेळ्ळी जाल्यार हे सपोज फिश मार्केट थंय शिफ्ट जालें, सो तुमी बेन्ना IDC व्हरपाक सोदता? बेन्ना IDC व्हरपाक सोदता. सो इट इज फॉर अ टेम्पररी पिरियड, एक 6 महिन्या खातीर सपोज इफ वी टेक दॅट हांगा इमिडिएटली रेडी जातलें. अजून त्यांची अर्दी तशीच उरला, 60% काम झालं. आमकां ते सांगतात 3 महिन्यांनी झाले, 3 महिने आत्ता मार्केट शिफ्ट करता, आत्ता मार्केट शिफ्ट करता, अजून त्यांची मार्केट जालें ना. आता ते म्हणटा आमकां आनी तुमी खंय वचा, आमकां शिफ्ट करता म्हणटा ते, आनी वेर्ना वचा म्हणटा ते, आनी एज पर चेअरमॅन GPDA. पूण ते सडनली वेर्ना वचा तुमी हें काम आमकां अजून ते आमकां गॅरंटी ना ती की मार्केट जातली केन्ना ती. आतां मॉलाची गरज ना. आतां हांगा सायडीन बसता आमी रिक्वेस्ट केल्ले तांकां आनी आमी प्रपोजल घातलेलो की बेश्टे शेड बांदल्यार पुरो म्हणून हे सायडीन, आनी व्हडलें कन्स्ट्रक्शन करपाक गरज ना. एक 2-3 महिन्यात ते काम जाता.